गोंयांतच न्ही जाल्यार पुराय कोकण प्रांतात दर एक गांवचो राखणदार आसता आणि लोक ताच्या विस्वासार रात दीस ते शिमेत वावुरता म्हूण मान्यताय. पर्वरे वडाकडल्या खापरेश्वर देवाचे स्थलांतर जालें. स्थलांतराक बरोच विरोध जाल्लो, मात कॉन्ट्रॅक्टरान पुलिसांक घेवन वडाक हात घातलो. विरोध करतल्यांक तांणी कोर्टाची ऑर्द दाखयली. हो जालो कायद्याचो भाग, मात धर्मीक मान्यतायेचें कितें? कॉन्ट्रॅक्टरान पुरोहीत हाडले, धर्मीक विधी केले. पुरोहीत सांगता ते प्रमाण तांणी खंय मुर्तेची तत्वां देंवयली. आतां खंय विधिवत हेर सुवातीर परत प्राण प्रतिश्ठा जातली. प्रुडंटान हे विशीं देवस्थानाच्या सुत्रांक संपर्क केलो. तांणी दिल्ले म्हायते प्रमाण देवस्थानाच्या कांय वांगडी खंय प्रसादाक गेल्ले. खापरेश्वराचे स्थलांतर करपाक प्रसाद खंय जावंक ना. देवाक ताचे सुवाती वेल्यान काडप शक्य ना म्हूण प्रसाद जालो. म्हळ्यार जे स्थलांतर जालां ते खंय प्रसादाचेर आड नदर करून. प्रसाद जावंक ना तरीकूय खंय खापरेश्वराक ताच्या स्थानावेल्यान काडलो. मुर्ती काडपा खातीर केल्ल्या विधीचेर प्रश्न आसातूच, मात मुर्ती व्हेली तिवूय खंय सीमे भायर. पंचक्रोशी मदलो एक देव खंय खापरेश्वर. हे शिमेच्या देवांचे साखळेत पयली बोडगेश्वर, ते उपरांत घाटेश्वर, थोटेश्वर, चावडेश्वर, बाबरेश्वर, काजरेश्वर, तळेश्वर, दाडेश्वर, साखळेश्वर, वडेश्वर आणि खापरेश्वर येतात. ह्या पुराय वाठाराची राखण करपी हे राखणदार देव. इतले व्हडले जागृत देवस्थानातल्या देवाक त्याच्या झाडा सयत उखलपाचे जे विधी केल्यात ताचो फुडें कितें परिणाम जातलो ताची खंय थळावे लोक प्रसाद घेवन चौकशी करतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.